सरकारान तरी कोण काय आमकां हेल्प करूंक ना. हा तशें आमी दीस काडले आनी परिस्थिती एकदम कठीण आली आमचे. कठीण म्हणजे कितें, शॉपां ओपन करपाक दिवना आनी धंदो करपाक दिवना आनी रस्त्यार बसलेल्या लोकांक मारून मारून दोडावन घातले. आमी तरी घराच्यान भायर सरूंक ना. तरी पण आमी देवाची कृपा आसून कशें करून आमी दीस काडले. सांगला, सगळ्या जाणांक सांगला हेल्पाक पावता म्हणून. एकट्यान पावले आमकां आम आदमी येवन घरान येवन आमकां रेशन दिवन गेले आनी बाकीच्या लोकांनी आनी कोणीच आमकां कांयच दिवंक ना. काम कोण बरें करता आमी तेजेसाठी. आमी आतां सगळ्यांक पळयलें, आतां बाजाराचे आमचे पत्रे वयर गळटा, आमी सांगून ताका पुरो जालें आनी फॅनां घालता म्हणून सांगलेले फॅनां हाडून दवरले तिंगाच करपले ते फॅनां आनी फॅनां काय घालून दिवंक ना. आज घालता फाल्यां घालता म्हणून मागीर लास्टाक ते व्हरून पळय खड्ड्यान उडयला थिंगा व्हरून. फॅनां बी घालून दिवंक ना. पळय आतां येले उपरांत तो कितें करतलो कितें ना, आतां इतले तेणी गॅरंटीड दिल्ले आसा अशें खंयचेच मंत्रीन खंयचेच सरकारान सांगूंक ना. आतां तेणें सांगलेलें आसा, पळय आतां कितें करतलो कितें ना. एकदां लोकांनी ताका निवडून हाडीत जाल्यार करतलो का ना करतलो पळय आतां.